अंदू शिरगांवचे लयराईचे जात्रेक सगळ्यांक प्रवेश उक्त आसतलो। भक्तांनी तशेंच धोरणांनी शिस्त पाळची असो उलो देवळाच्या अध्यक्षान मारला। आता अंदू जात्रेक केल्ल्या बदलांचेर तशेंच धर्मीक विधी आनी सुरक्षा वेवस्थेचेर घालुया एक नदर। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। अंदू शिरगांवचे लयराई जात्रेची होमखंड जात्रा 21 एप्रिलाक मनयतले। हे जात्रेक सगळ्या भाविकांक देवळात प्रवेश दितले। ह्या दिसा व्हडली गर्दी अपेक्षित आसा। हाका लागून सगळ्या भाविकांनी आनी धोरणांनी शिस्त पाळून प्रशासनाक सहकार्य करचे असो उलो देवळाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी मारलो। जिल्लो अधिकाऱ्यांनी जात्रे दिसा गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी हो उत्सव बरे भशेन जावपा खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। हे नेम खरपणान पाळचे अशें तांणी सांगलां। आता श्री लयराई देवळाची समिती, अध्यक्ष तशेंच जिल्लो अधिकारी, उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार, पुलीस अधिकारी आनी येरादारी विभागान कितें सुचोवण्यो दिल्यात ते पळोवया। शिरगांवचे जात्रे दिसा सकाळच्यान 2 तशेंच सगळ्या भाविकांक देवळात प्रवेश दितले। जात्रे दिसा देवळात गर्दी जावची न्हय म्हणून सवायशिणींनी जात्रे पयलींच देवळात वचून नोटी भरची। दर वर्सा प्रमाण सगळ्यो धर्मीक विधी जातल्यो, मात अंदू देवळांतल्यान चिरो आनी कळस भायर काडटना तशेंच होमखंड मार्गक्रमणाच्या वेळार विशेष सुरक्षा वेवस्था करतले। जात्रेक खर पुलीस बंदोबस्त दवरतले। गर्दी नियंत्रणा खातीर देवळाच्या वाठारांत धोंडा खातीर वेगळो मार्ग आनी भाविकां खातीर वेगळो मार्ग रांग आसतली। होमखंड पेटले उपरांत धोंडांक तळ्या कडेन वचपा खातीर एकूच मार्ग वापरपाक मेळटलो। होमखंड मार्गक्रमणाच्या वेळार हो मार्ग हेर सगळ्या भाविकां खातीर बंद उरतलो। देवूळ आनी होमखंडाच्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयतल्यात। सगळ्या हालचालींचेर बारीक नदर दवरतले। देवीची सेवा करतना दरेकल्यान शिस्त आनी जापसालदारकी राखप गरजेचे। फाटल्या वर्सा जाल्ले खेटाखेटीचे घडणुके उपरांत अंदू सगळ्यांनी जापसालदारकेन वागचें। मुड्डी ते देवीच्या देवळा मेरेनचो रस्तो पुरायेन मेकळो दवरतले। ह्या रस्त्यार कसलेच तरेची दुकानां लावपाक परवानगी दिवचे नात। अग्निदिव्या उपरांत धोंडा खातीर उदक वा कोल्ड ड्रिंक्साची वेवस्था करपाक होमखंडाच्या वयल्या भागात मर्यादीत दुकानां उबारपाक उपजिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी मेळ्ळ्यारूच ती घालपाक मंजुरी दितले। जात्रे दिसा सोऱ्याची दुकानां बंद दवरपाचो आदेशूय काडटले। शिरगांवचे लयराईचे जात्रेक फाटल्या वर्सा घडिल्ले भिरांकूळ घडणुके उपरांत अंदू जात्रा सुरक्षीत आनी शिस्तीन जावची म्हूण देवस्थान समितीन आनी प्रशासनान हें नियोजन केलां। तशेंच धोरणांनी आनी भाविकांनी सगळे नेम खरपणान पाळचे असोय उलो मारला। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आनी www.bangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।